दिवंक आमी शिकया घेवंक मातरणी नीज संतोष खंयच्यान आटापून आसा दिवच्यांत वा घेवच्यांत दिताना आमी दिला म्हूण आमकां भोगूंक जाय त्याग केला म्हूण आमी भोगूंक जाय. जेजू बाळकातय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, थोड्यांक दिवची संवय आसा ते दिवनूच वेतात, थोड्यांक घेवची संवय आसा आनी ते घेवनूच वेतात. पूण खंयचें सारकें नीज संतोष खंयच्यांत आटापून आसा दिवच्यांत वा घेवच्यांत. नीज संतोष दिवच्यांत आटापून आसा आनी हो विशय आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां स्पश्ट आसा. एक फावटी एकलो भिकारी भीक मागूंक सुरवेर सकाळीं बडें म्हणले वरी इगर्जेक गेलो. इगर्जेक सकाळीं विगाराचें मीस जाल्लेंच तो थंय पावलो आनी ह्या भिकाऱ्याक पळोवन एका कुशीन विगाराक राग आयलो आनी 2 उतरां रागान तो उलयलो आनी ताचे उपरांत ताका बिरमत दिसलें, कित्याक ताची ब्रेकफास्ट जावन नातल्ली. देखून थोडो वेळ मावून रावलो, बिरमत पावलो आनी तो त्या भिकाऱ्याक म्हणालो, रस्त्याच्या आनी एका कुशीन तुका एक उबार दोरो दिसता आनी एक व्हडली गेट तुका दिसता ती पळय आनी थंय घर जावन आसा दिसपाचें घर, थंयसर तूं वच म्हणालो. तो गेलो आनी एका वरा उपरांत तो फाटीं आयलो आनी फाटीं येत आसतना ताच्या मुखा म्हळ्यार संतोष आसलो आनी फाटीं येत आसतना विगार ताका पळोवंक लागलो आनी ताळयो पेटोवन ताणें त्या व्यक्तीक त्या बेकाऱ्याक ह्या कुशीन आपयलें आनी विचार केलो, दिसपान कांय तुका कितें दुडू वा पयशे दिले गी. आनी तो म्हणालो, दिसपान म्हाका सुमार 1 घंटोभर देसिजेच्या आर्थीक परिस्थिती कशी आसा म्हूण म्हाका समजोवणी दिली आनी बिस्पान समजोवणी दितच हांवें बिस्पाक 10 रुपया दिवन हांव फाटीं आयलो. आनी कित्याक तुज्या मुखा म्हळ्यार संतोष येदोळ म्हणसर हांव घेवनूच आसलो आनी आज म्हाका दिवचें म्हळ्यार कितें तें म्हाका कळीत जालें. येदोळ म्हणसर हांव घेवनूच आसलो पूण आज हांवें पयले फावटी हांव दिवंक सोदलो, देखून म्हाका आज संतोष भोगता. दिवचें म्हळ्यार कितें म्हूण आज हांवें समजोवणी धोडली, देखून आज हांव संतोष पावतां. पयल्या वचपांत भोव अर्थ बरीत उतरां आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगाचो. किर्तनकार अशें म्हणटा आयच्या किर्तनाची ती उतरां, दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस नीज सावन बागी. जेजून आपणाकच संपूर्ण रितीन आमकां मनशा कुळा खातीर समर्पण दिलां. जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी ताका सदमानतलेसो संको दिसान दीस सडत आयलो. सबार येस बावडटा खातीर जायत्यांनी कश्ट मरण सोंसल्यात आनी हो संको उणो जावंक ना. हो संको सोडूनच आयला. मार्तिराची रगत बावाडताचें बी हें जावन आसा वर्तें सत. सांत सांतिन्यो जायत्यो सांत सांतिन्यो हाका रुजवात म्हण आमी सांगेत. मदर तेरेसा, सेंट पॉल, आसिसिसो सान फ्रांसीस आनी आज आमी उगडास काडसो सान लॉरेस ताका कायलेर बाजून जिवेशी मारलो. रोम चक्रवर्ती वलेरियन 250 इसवेन क्रिस्तांवांक मरणाचें फर्माण दिलें. आस्तबदेक स्वाधीन करूंक हुकूम दिली आनी त्या काळार पापा सिक्स्तुस दुसरो आनी ताच्या 7 जाणां दियोकना पैकी 6 कैद केलें आनी ताच्या उपरांत पवित्र सभेच्या आस्तीची दुडवाची जबाबदारी घेवन आसल्या लोरेसाकी राया मुखार येवंक फर्माण जालें. क्रिस्तांवां लागीं जायती आस्तबदेक आसा म्हूण लोरेस ओपवालो आनी 3 दिसांची ताणें रजा मागली आनी आपणा पवित्र सभेंत आसलें सगळें ताणें विकून वा वांटून सोडलें. पवित्र आयदनां विकून त्या मुखांत्र मेळिल्लो दुडू ताणें दुर्बळ्यांक वांटलो. ह्या 3 दिसां दुबळ्यांक 3 दिसां उपरांत तिसऱ्या दिसा तो राया मुखार आयलो. सगळ्यांक दुबळ्यांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक घेवन राया मुखार तो उबो जालो
आनी म्हणालो ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची. ह्या वेळार राय रागन पेटलो आनी ताका कायलेर बाजोवंक हुकूम दिली. सरयेच्या कायलेर न्हिदोवन उजार बसतना तो संतोषान ताणें उद्गारलेली ती उतरां म्हजी एक कूस भाजल्या आनी एक कुशीक म्हाका परतिया. दुबळ्या खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिल्लो महान सांत जावन आसा सोलारीस. पवित्र सभा सकड वर्गाच्यांक आपल्या वेगेन घेता. पवित्र सभा कीळ वर्गाच्या लोकां मदें बरसून दुबळ्यांच्या निर्गतिकांच्या तावन अजुनूय विविध रितींनी संवसाराच्या कोनशांनी सेवा दिवनूच आसा. जायते मिशनरी भाव भयणी संवसाराच्या कोनशांनी क्रिस्ताची वळख दिवन आसात. ही सेवा केवळ आमच्या समर्थीच्या लोकांक मात्र न्ही, आमच्या समर्थीच्या लोकांक ही सेवा सीमीत जावंक ना. हर एकलो आमी देवाची भुरगीं. तो ग्रेस तो दुबळो तरी हर एकलो देवाक मोगाचो. दुबळो पवित्र सभेचें आस्त जावन आसा. दुबळी कांय पातकांची शिक्षा म्हणलें चिंताप चिजून बदलिलां. कश्टतेल्यांक वयर उबारच्याक सडवंदार आयला म्हूण मरयेच्या स्तुती गायनांत आमी वाचता. पदवेदारांक उंच्या सनातावन ताणें सकला गेल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. जेजून आपलें मिसांव सुरवात करता आसतना ताणें सांगलेली ती उतरां दुर्बळ्यांक बरे कबार परगट करूंक म्हाका अभिशेक केला. आनी हेंच चिंताप शिसांनी मतीन दवरलें. कोणी तो दुबळो आसूं तांच्या गरजांक पावूंक ते मुखार सरले. हर एकल्याक समान रितीन आपणातय आसलें ते वांटून घेवंक ते मुखार सरले. दुर्बळ्यातय अधिकारिणी शास्त्री फरिसेवांनी करचो तो भेदभाव अनीत दगदवनी जेजून खंडन केलें. क्रिस्त मनशाक जेजू पवित्र पुस्तकांत पिसो म्हूण आपयता, कित्याक ताचे लागीं आस्तबदीक आसली पूण तो विकूंक तयार नासलो. आस्तबदीक ग्रेस्तकायेक तो लबदून रावल्लो. आमचे मुखार येवचो हर एक गरजेवंत आमकां एक संदेश दिता. आनी हो संदेश कसलो? आमी देवाची देणी संपूर्ण रितीन वांटून घेवंक नात. कलतेपणी आपलो मागच्या एका व्यक्तीक आमचे थंय खंडीत जावन मागोवंक हक्क आसा. ताणें मागोवंक जाय आनी त्या व्यक्तीक आमी दिवंक जाय. दितना आमी दिला म्हूण आमकां भोगूंक जाय, त्याग केला म्हूण आमी भोगूंक जाय. दृश्टांत पवित्र पुस्तकाची ती वेदवेची काणीक ग्रेस्तांनी आपल्या ग्रेस्तकायेंतलें उरिल्लें आवाज कर दिसचें बरें दिलें, पूण तिणें आपल्या बुकेचेंच दिलें. राशींतलें इल्लेशें म्हटल्यार दूख बगना. हांवें दिलां म्हणली तृप्ती आसा सोड हेर कितेंच आमकां बगना. धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता धर्मदुतांनी आपणातय आसलें हर एक ताणें वांटून दिलें, कितेंच ताणें लिपोवन दवरूंक ना. पवित्र पुस्तक सांगता तांचे मदें कोणीय गरजेवंत म्हूण नातलो. सांत एम्ब्रोस ग्रेस्त पिशाच्या ती ओपार नियाळ अशें म्हणटा, दुबळ्याचें काळीस विधवेचें घर ही कोठारां जावन आसा ससनाक बाळुवोवचीं. देखून पुंजयतल्यांनी पयलें दुबळ्यांच्या काळजांत पुंजोवंक जाय. दिवची सवय खंडीत जावन आपापशेंच येना. एका कुटुंबाच्या वडिलान सांगलेलीं उतरां हीं. हांव मिसाक वेता आसतना म्हज्या भुरग्यांकी सांगाता घेवन हांव मिसाक वेतालो आनी हांव काणयेक घालतना म्हज्या भुरग्यांकी काणयेक घालचे बरी हांव तांच्या हातांत हांव पयशे दितालो. पूण आज हांव रिटायर्ड जालां, म्हाका चड काणयेक घालूंक जायना. पूण आज म्हजीं भुरगीं म्हज्या बगलेक बसून चडीत ती कामार आसात आनी ती चडीत दान दितात आनी हें पळोवन म्हाका संतोश भोगता. दिवची सवय आमी करूंक जाय, ती आपापशींच आमचे तावन येना. देखून दिवचें बरें मोण सदांच रुता करूंक आमी आमचे प्रयत्न करया. पवित्र सभा जेजूची आनी जेजू दुबळ्यांक बरी खबर हाडून आयलो. तर दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवित्र सभा पळोवंक हांव कितलो आशेता म्हणटा पापा फ्रांसीस. पापा साहेब म्हणटा दुबळ्यांचेर हुस्को हांवें सोदून काडिल्लें नवें जावं न्हय, वांजेलांतल्या पानांनी आसा, पवित्र सभेच्या संप्रदायांत आसा. पवित्र पुस्तकांत हें चिंताप स्पश्ट रितीन आसा म्हूण तो कळीत करता.
मनीस दोन रितींनी दुबळो जावयेत. मुळावी सवलताय नातुल्लो व्यक्ती तो ताचें जीवन मनशाच्या गणतेक सरी जावन तो जियोंक शकना. दुसरें जावन आपल्या विंसवणेक लागून दुबळो जावचें. आपणाक संवसारीक ग्रेस्तकाय नाका म्हूण सांगून आंतरीक स्वतंत्रयेन वस्तूंक लब्ध नासतना जियोवचें. हांगासर सगळें विकून भिकाऱ्या बरी जियोवचें न्हय. आपणाची ग्रेस्तकाय वांजेलांतल्या शिकवणे परी जियोवंक प्रयत्न करचे. आनी हें आपोवणें आम्हा सर्वांक लाभलां. लोरेसाची इमास तुमी पळयल्यार ताच्या हातान दोन संगती आमकां पळोवंक मेळटात. एक कायल आनी त्या कायलेच्या तुदयेक पांचवो एक जिवाळ फांटो आनी एका हातांत बायबल. कायल मरण सुचित करता तर जिवाळ फांटो ताचें माटतीर पावन सुचित करता. नवें जिवीत सुचित करता. कित्याक बावाडती मनीस कश्टांचेर जैत व्हरूंक तो जाणा. ताका उपगोण ना, लज ना, कसल्या अपराध्यांक तो मुखार रावूंक शकता ताचे थंय कसलेंच बेंबिरांत ना. देखून एका हातांत जिवाळ फांटो आनी एका हातांत बायबल घेवन आपलें जिवीत समर्पण दिल्ल्या सालोरेसाची देख घेवन आज आमकां पवित्र सभा आपोवणें दिता. खंयचीय बदलावन सुरवेर कश्टांची पूण क्रमेन बळादीक जावंक साध्य आसा. वांजेलांतल्या शिकवणेक आमी परतोवया. दुबळ्या पवित्र सभे खातीर जीवर पिल्ल्या सालोरेस आनी एर संतांची देख घेवया. बऱ्या वाटेन चलोवंक, बरें करूंक सदांच उमेदीन जियेवया. दिवंक आमी शिकया, घेवंक मातरणी. तर आज तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मोदें हजर जाता आसतना ही शिकोवन आमी मतीन दवरया. दिवंक हेरां संगी वांटून घेवंक, हेरां थंय हेरांक संतोश दिवंक आमचे प्रयत्न आमी सदांच दवरया. आमेन.